स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर, हो प्रश्न एकदम गंभीर प्रश्न. हो प्रश्न आम्ही बीएससी सगळ्यांनी चर्चा केली. आय बॉट इट टू दी नोटीस टू यू अँड टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. खास करून स्पीकर सर, आयच्या दिसाक जो एक मुगेलो जो 28 स्टार क्वेश्चन नंबर 1A हो सेस आणि कंप्लायन्स हेजेर आशिल्लो तो ट्रान्सफर करून आज आन्सर दिला. स्पीकर सर, ही व्हॉट इज दिस? 3 पुसा जाली. स्पीकर सर, आय हॅव रिटन अ लेटर टू यू. दिस इज द लेटर रिटन टू यू ऑन 16 जुलै. ही प्रथा लोकशाहीची हत्या करपाची. जेन्ना आज आम्ही प्रश्न घाता 1A मुगेलो प्रश्न आशिल्लो हो ट्रान्सफर करून खोडशाचो प्रश्न हे जिंदाला नदानी लागून हितून 3-4 हजार कोटीचो घोटाळा आसा. आणि हे प्रश्न कित्याक स्पीकर सर ट्रान्सफर केले? प्रश्न हे जाऊ दी. कित्याक ते प्रश्न ट्रान्सफर जाले? क्वेश्चनवर्स घ्या न्ही पहिले. अरे स्पीकर सर, I have raised a point of order. स्पीकर सर, I have raised a point of order. तू हेजे तुगेले बसून घ्या दिवपा जाय. स्पीकर सर, क्वेश्चनवर जाऊ. स्पीकर सर, हो घोटाळो स्टार्ट पहिले दिसा कमेसो ट्रान्सफर केला. ऑपोजिशन लीडर आज दिला अनस्टार्ट. ऑपोजिशन लीडर युरी आलेमाव क्वेश्चनवर केलो. ही लेटर स्पीकर सर, ही लेटर तू बरयल्या स्पीकर सर. यस स्पीकर सर, दिस इज फॉर द 3rd टाइम. दिस इज हत्या ऑफ लोकशाही. थर्ड क्वेश्चन बाबा. एक क्वेश्चन स्पीकर सर, बसून घ्या. एमर्जन्सी लायल्ली ऑपोजिशन लीडर बसून घ्या. स्पीकर सर, तुम्ही हत्या सोदांच कोताय. हो सरकार हत्या सोदांच कोता. थर्ड क्वेश्चन बाबा. अरे स्पीकर सर, हे जमा मागता कित्याक दिले? स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जेन्ना काळे जेन्ना मंत्रीन हेजेर आन्सर दिवपाक जाय आशिल्लो. कोण केला? हे मोगन पळय सिद्धालाचे सरकार गोडशान बुडटा. 3,000 कोटीचे स्कीम ट्रान्सफर केला. कित्याक हेजेर क्वेश्चनवर जावपाक द्या. तुमका शासन वेगवेगळ्या विषया संदर्भात तुम्ही प्रश्न जाणू शकता, घालू शकता. प्रश्न असलेलो गव्हर्नमेंट हॅज क्वेश्चनवर जावपाक द्या. क्वेश्चनवर जावपाक द्या. वेगवेगळ्या विषयाचे तुम्ही क्वेश्चन घालू शकता, क्वालिफिकेशन घालू शकता, वेगळ्या विषयाचे बोलू शकता. हुकुमशाही आज ज्यांना तुझे इश्यू तो 27 तारखेक पोस्टपोन करू ना. तो 27 तारखे आसा. स्पीकर सर, या मंत्री फुटबॉल स्पीकर सर, मंत्री 290 चे मोशन बुक केला. अरे अनस्टार्ट रिप्लाय दिले. कन्वर्ट कोण अनस्टार्ट रिप्लाय रिप्लाय आज दिले. ऑपोजिशन लीडर युरी आलेमाव कामकाज चलोवपाचें ना. कामकाज चलोवपाचें ना. सांगता बसून घ्या. मंत्री आणि मंत्री
28चो रिप्लाय ruling दिया न्ही. स्टार्ट आशिल्लो Ruling दिया. आज अनस्टार्ट करून 4,500 घरां 4,500 घरां मोडपाक नोटीसी धाडल्या. बसून घ्या डिस्कस झाली पंचायत सेक्रेटरी 4,500 घरां नोटीसी धाडिल्ल्यो आहा नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा. एका हाऊस डिस्टर्ब करपाचे आसा तेका क्वेश्चनावर चलोवपाचो ना म्हणून 28 तारखेर सोमारा फुडल्या येवपाचो आहा त्या प्रश्नाचेर हत्या जाता हत्या अरे कसली हत्या तुम्ही सगळ्यात व्हडली हत्या केली तुमची तुम्ही लोकशाहीची हत्या खरी जर केल्या आसा जाल्यार ती एमर्जन्सी तेन्ना केली. एडजस्टमेंट 28 तारखेर विचार 28 तारखेर दोन विषय आसा. एक लक्षात जाय ताका दोन विषय आसा त्या संबंध दोन विषय आसा. एक पंचायतची इल्लीगल नोटीस हो एक विषय आसा आणि दुसरो विषय कोर्ट PWD ची सर्वे आणि कोर्ट म्हणजे एकाच वेळाचेर दोन विषय तू रुलिंग दिया आणि तेच म्हणता त्यामुळे श्री उल्हास शेखर सर म्हजो तुझा प्रश्न बिझनेस सर्क्युलेट केला म्हणल्यार बहुजन समाजाचे तुमका पडूंक जाय सरकारान डिस्कशन केल्ले नाका 4,100 घरांनी विषय तू मांडल्यावर आता 15 दीस आसा नोटीसी धाडटा क्वेश्चन आज न्यूजपेपरान फ्रंट पेज सभापती माझे तो प्रश्न अरे तो मांडलेला आहे मांडलेला आहे नाही मांडलेला आहे कुठे आहे बहुजन समाजाची होता मांडलेला आहे की नाही क्या मांडलेली आहे सर म्हजो प्रश्न आसलो गोवा हाऊसिंग बोर्डान EWS LIG घरां बसून घ्या बांदतले काय ना क्वेश्चनवर डिस्टर्ब करणार क्वेश्चन विचारता मरे बिझनेस सर्क्युलेट केला हेच्या फुडें तुम्ही बांदतले म्हणून स्पीकर सर रिवाइज बिझनेस गोवा हाऊसिंग बोर्ड हे केसले ही स्ट्रॅटेजी जाल्ली प्लॅनिंग हॉटेलांत तू 1979 किती सर्क्युलेट केला स्पीकर सर रिवाइज बिझनेस किती सर्क्युलेट केला स्पीकर सर येस EWS LIG शेखर ही स्ट्रॅटेजी झाली हॉटेलांत तू त्या टायमाचेर 50 मीटर अरे क्वेश्चनवर जोडपाचा तुका घर बांदप तुझे बिझनेस हुई हा इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनान घरां बांदताले LIG घरां बांदताले ते लोवर इन्कम आपले स्वतःचे सपन असलेले ते गोवा हाऊसिंग बोर्ड पूर्ण करताले पण स्पीकर सर आता अशें जाला की गोवा हाऊसिंग बोर्ड हो कमर्शियल बिल्डर जाल्ले कडेन आसा ते फ्लॅटां बांदता घरां बांदता आनी ऑक्शन करता त्या खातीर गरिबांक ही घरां मेळपाक शकना ऑक्शनाक कोण पार्टिसिपेट जाता जे कोण भायले येवन लोक गोंयांत स्थायीक जाल्या ते पयशेकार आहात ते लोक ह्या ऑक्शनाक पार्टिसिपेट जाता तर गोवा हाऊसिंग बोर्ड स्थापन जाल्लो की बारीकशा बारीक लोकांक 50 मीटर घरांचेर एक 30 मीटर घर बांदप आणि ती इन्स्टॉलमेंट टायप दिवप आणि गोवा हाऊसिंग बोर्ड 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सांचो रिपेमेंट आणि ते इन्स्टॉलमेंट गोवा हाऊसिंग बोर्ड घेताले आणि गरीब जो डेली वेजीस काम करपी जो म्हयन्याक 18,000 पगार घेवपी लोक केन्नाच आपलो फ्लॅट प्लॉट घेवपाक शकना त्या गोवा हाऊसिंग बोर्डाक ही घरां एक गोंयकार घेवपाक शकताले पूण आज गोवा हाऊसिंग बोर्डान ऑक्शन टायप सुरू केला ऑक्शनाक पार्टिसिपेट भायले लोक जाता आणि मागता सरकारा कडेन की आणि आमच्या मिनिस्टरा कडेन की तुमच्या मतदारसंघात सुद्धा खुबशा गरीब लोकांक तुम्ही मदत करता घरां बांदपाक स्पीकर सर तुम्ही सुद्धा श्रमदान योजने अंदर लोकांक घरां बांदून दिता पूण जे नीज गोंयकार आसा ते आज पयल्या तुम्ही प्लॉटाची किंमत कितली जाल्यार 30,000 40,000 स्क्वेअर मीटर आणि जर एक फ्लॅट घेतलो जाल्यार 50 लाख 60 लाख लागता आणि हे जे बिल्डर टायप जे रेट आसा ते आज गोवा हाऊसिंग बोर्डान सुरू केल्ले कडेन आसा सो माझी विनंती आहा की तुम्ही जर गरिबां खातीर घरां बांदतले जाल्यार EWS LIG ही परतून सुरू करपाक जाय आणि ती जी क्रायटेरिया दवरल्या 15 वर्सांचो रेजिडेंट आसपाक जाय ती सुद्धा तुम्ही मॉडिफाय करून चेंज करपाक जाय कित्याक जो मनीस बॉर्न इन गोवा आसा किंवा त्याचो आणि प्लस त्याचो पेरंट बॉर्न इन गोवा आसपाक जाय
जाल्यारूच गोंयकारांक ही घरां मेळटली जे लोक आपले सपन बाळगतात स्वताचे घर आसपा खातीर. हांव मिनिस्टरा कडेन विनंती करता की तुमी ही घरां EWS LIG परतून बांधतले आणि गरिबां खातीर करतले काय ना. स्वागती मास्टर, एक चांगला प्रश्न माननीय आमदारांनी या सभागृहामध्ये मांडलेला आहे आणि खरंच त्यांनी जे काय सांगितलं ते वाखाणण्यासारखं पण आहे. पण मी या सभागृहामध्ये सगळ्यांच्या निदर्शनास आणू इच्छितो की रुमणामळ दवर्लेमध्ये आमचे 32 फ्लॅट इथं तयार आहेत. 47 स्क्वेअर मीटरचे 72 फ्लॅट आम्ही त्यात घेतलेले आहेत आणि जवळजवळ 46 फ्लॅट आम्ही गरीब लोकांना देऊ शकतो. कदाचित आमदाराकडं तशी माणसं आहेत तर त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनात आणावं आणि हाऊसिंग बोर्डमध्ये जाऊन ती सगळी जी परंपरा आहे हाऊसिंग बोर्डची ती पूर्ण स्पीकर सर, तुम्ही जे मिनिस्टरान सांगला बरोबर आहा, पण तुम्ही ते ऑप्शन टॅब दवरले कडेन आसा. हे ऑप्शन तुम्ही काडपाक जाय. गोंयकारांक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ह्या बेजीस जर दिली जाल्यार गोंयकार ती घेवपाक शकता. हांवें तुमची रुमडांबळ दवरली हाऊसिंग बोर्डान गेली 10-15 वर्सां घरां बांदलेली आहा, कोण घेयना ऑप्शना खातीर. ही तुम्ही ऑप्शन काडटले काय ना, इतलेच माझे प्रश्न आसा. स्वागती मास्टर, जर 3 वेळा आम्ही ऑप्शन घेतलं आणि कुणी आलं नाही तर त्यात आम्ही लक्ष घालू शकतो, नाहीतर आम्हाला ते शक्य नाही. स्पीकर सर, गोवा हाऊसिंग बोर्ड स्थापन कित्या खातीर जाल्लो की गरिबांक घरां बांदून दिवपाक. तुम्ही जर ते ऑप्शन केले जाल्यार गरीब कशे पार्टिसिपेट जातले. 50 मिटराचो प्लॉट 30 मिटराची घर EWS लोकांक मेळटाली. 100 मिटराचो प्लॉट आणि तेजेर 60 मिटराचे घर आणि ताका इन्स्टॉलमेंट दिताले. गरीब मनीस बँकेन वचून लोन घेवपाक शकना, तेजे कडेन रिटर्न फायल आसना, तेजे कडेन 2 विटनेस गव्हर्नमेंट आसना. त्या लोकांक घरां कशी मेळटली. तुम्ही जी पयली पद्धत दवरलेली की तुम्ही इन्स्टॉलमेंट घेताले, तुम्हीच पैसे घेताले, 10 वर्साचे 15 वर्साचे 20 वर्साचे रिप्लेमेंट करताले. ती सिस्टम तुम्ही परतून करपाक जाय. जाल्यारूच ही घरां गोवा हाऊसिंग बोर्डाचो जो मेन हेतू आसलेलो तो स्थापन जालो की गोंयान गरिबां खातीर घरां बांदपाचो तो हेतू नश्ट जातलो. स्पीकर सर, तुम्ही ही ऑप्शन सिस्टम बंद करची, इतलेच माझी विनंती आसा. अरे स्पीकर मुगे बटन आला बरं पहिले लागला असा. अरे मुगे बटन पहिला हा स्पीकर सर मुगे बटन पहिला होतोय होयतोय होय 2 आणि 7 27 स्पीकर सर होतोय हा पहिला ऐक ना लाईनी प्रमाणे वचपाचे ही प्रथा तुम्ही क्वेश्चनारा केली लाईनचोय पहिलो हा नंबर तुका बटन प्रेस ना रे बाबा. स्पीकर सर नंबर ऑपोजिशन लीडर मात्र अरे मुगा आयला बटन पहिलो तुगे नासरा म्हणटा होय होय मुगे आला. स्पीकर सर हो प्रश्न जेन्ना अफोर्डेबल हाऊसिंगाचे जेन्ना घायलेलो आसा खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आता मुखेलमंत्रीन आपल्या बजेट स्पीचान उल्लेख केलो की गव्हर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह हाऊसिंग पॉलिसी. आता स्पीकर 1 मिनिट हांव काबार कोता चोड न्हू 1 मिनिट काबार कोत मरे मागणी शांती होस्ट आय एम ऑन माय फीट आफ्टर मी यू रिप्लाय. Okay. Now, Honorable Chief Minister said there was a comprehensive housing policy for providing affordable housing for Goans. This is what he was his budget speech. आता पहिले इंजिन प्रधानमंत्रीन जो आमचो नरेंद्र मोदीजी हेणे पब्लिक रॅलीन मोतीहारी बिहारान हे उल्लेख केलो की more than 4 crore houses have been constructed under the Pradhan Mantri Awas Yojana. 4 crore. जेन्ना हो आन्सर आमी चोवपाक गेल्यार दी आन्सर सेज LAQ-1A जो बाबुलास तुयेंकरान गायला the state government today has admitted that not a single house has been constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana. Speaker sir, coming to housing board 4 कोटी प्रधान मंत्री म्हणटा गोंयांत एकूय ना गोंय. Speaker sir, coming to housing board the reply says that एक साइडीन मुखेलमंत्रीन सगलो सारको मंत्रीन reply दिला की board is in the process of formulating a scheme for providing housing to EWS आणि LIG in one part. दुसरे पार्टान तेण सांगला says that board has taken up EWS आणि LIG. दुसरे आन्सरान डी पार्टान annexuran दिला government is saying that there is no budget allocation. हे मंत्री बाब ऐक बरें हांव उलयता हांव आयकलें एक साइडीन काय ना there is no budget. So basically, are you hoodwinking
एक साइडी प्रश्न विचार प्रश्न क्वेश्चन इज आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम प्राईम मिनिस्टर आवास योजना ऐका तरी मागचं ना तू रिप्लाय I want तुम्ही सांगतो direct. No, you reply afterwards. You sit down. I'm on my feet. You sit down. प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न विचार प्रश्न हा की जेन्ना सरकारा कडेन कसली मेकॅनिझम आहा ते अफोर्डेबल हाऊसिंग जे पण आसपाक शकता एंड दे आर ऑब्जेक्टिव्स की सर्वे नासतना जे बाब उलासान मोर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन रॉंग लोकांक हो हाऊसिंग प्लॉट दिवपाचो प्रयत्न चल्ला माय क्वेश्चन इज स्पीकर सर what is the number of houses constructed in these locations? Number 2, इतलो वेळ पॉलिसी करपाक कित्याक दिसले चेअरमॅन होतो ह्या जीत बाब मुखेलमंत्री बाबा चोड दिसता म्हणून हो पॉलिसी कोणा गोंयकाराक पाड घालपाक सोदता प्रश्न तोच कित्याक इतले लोक व्हाय सो लोक मंत्री स्वागत माशाय मिनिस्टर इज स्लीपिंग दोन प्रश्न वेगळे वेगळे तो विचारता प्राईम मिनिस्टर आवास योजना ही वेगळोच विषय आसा आणि तातूंत आमी स्पश्टपणे सांगला की आमी ती इम्प्लिमेंट करना म्हणून दुसरी गोष्ट आमच्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो वेगवेगळ्यो आसा तातूंत आमची जी आसा ती EWS आयक मरे आतां EWS आमची स्कीम आसा पूण EWS आमकां अशें दिसून आयलें ती कोण घेना गोंयकार तर येत ना EWS घेवपाक आणि त्या खातीर LIG केली अजून EWS कोण घेना म्हणून ही LIG केली आणि प्राईम मिनिस्टर आवास योजना जे बजेट स्पीचीत तांणी घातला दॅट ही इज वर्किंग ऑन इट इट इज नॉट विथ द हाऊसिंग बोर्डान जर फाल्यां सकाळी जर दिलें आसत हाऊसिंग बोर्डा कडेन जाल्यार थंय जमीन घेवपाक जाय आणि त्या जमनीत ती प्राईम मिनिस्टर आवास योजना सुरू करपाक जाय तुझी पॉलिसी केन्ना खबर जातली स्पीकर सर स्पीकर सर my name is there. My name is there. तो रिप्लाय After Davlikar, my name is there on the board. CM तुम्ही बोलत होते. अरे बट तो रिप्लाय दिला चीफ मिनिस्टर मिनिस्टराक एक क्वेश्चन आसा ताणें आन्सर दिला की बोर्ड इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्म्युलेटिंग ए स्कीम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाऊसिंग टू द गोवन पब्लिक प्रिवियसली बोर्ड हॅड कन्स्ट्रक्टेड EWS and LIG हाऊसिंग अलॉटेड टू द हे बांदपाचें काम तुम्ही बंद केलां सध्या EWS आणि LIG हांकां जे अलॉटमेंट करताले बांदून ते तुम्ही बंद केलां केन्ना बंद केलां ते मातशें EWS आमचें काम सॉरी LIG काम आमचें चालू आसा सगळे कडेन चालू EWS आमचे गोंयकार लोक कोण येना म्हणून आमी स्लो आसा गोंयकारांक एका रुमाचें घर सरकार घेता काय ना एका वटेन आमी गोंयकारपण म्हणटा आणि गोंयकारांक एक रुमाचें घर गोंयकार घेना EWS ही एक रुमाचें घर लायची चालवा नो रेमेन शेट स्पीकर सर रेमेन तो प्रश्न उल्हास गोयकरांचो मांडलेलो आसा हो एक सिवियर ग्रेव इश्यू आसा स्पीकर सर आणि म्हाका दिसता आमच्या पूर्ण गोवन भुमीचेर आसलेल्या लोकां खातीरूच हे मेळपाक जाय जशी कंडिशनां तेंच्यांनी मांडली की तो जो जागा घेवणारो किंवा फ्लॅट घेवणारो मनीस हो पूर्ण आमच्या गोंयांत जन्मलेलो आसपाक जाय अशी कंडिशनां जर घातली जाल्यार ते आमच्या गोंयकाराकूच मेळटले स्पीकर सर आयज अशें जालां की जे प्लॉट्स हांगासर आसा हाऊसिंग बोर्डांनी ते पयशाकार लोक घेतात आणि हे 15 year रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसलेले लोक एप्लाय करतात ते घेता पण आमच्या गोंयकारांक हे मेळना म्हणून हितून कायद्यात बदल करचो अशें हांव माननीय मंत्र्यां कडेन मागता स्पीकर सर sanctioned, constructed. Answer the law. The board has not constructed any scheme under this PMAY. सारख्या हो तुमगे आन्सर तुम्ही जे आन्सर दिता ते कोणेय जरी तरी चुकीन दिलं तेजे कितें घेतले एक्शन घेतलो बरें होचोय तुगेलो इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हा 24-25 हे इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्टा प्रमाणे तुम दिलो हा की टार्गेट्स फॉर द इयर 24-25
254 आणि तुम दिलो अचीवमेंट ऑन द 31 डिसेंबर 2024 240 हाऊसेस म्हणून तुम दिलो इंग तुम 240 हाऊसेस कंप्लीट म्हणून दिलो इंग तुम म्हणताय काय घर बांधलो नाही आता हे दोन्ही कागद तुमगेली हेजेर कितें तुम सांगतले आता क्लॅरिफिकेशन मेळटले क्लॅरिफिकेशन जाय मंत्री की तू बरयता एक आटी हाऊसेस एक आटी इकॉनॉमिक सर्वेचे डिस्प्ले करताय तर तुमगे इंटर कोऑर्डिनेशन ना इंजिन जाम झाला न्हयले इकॉनॉमिक सर्वे करतोय जाम आणि आन्सर येतोय जाम हा सगळं जाम झाला आहे एक मिनिट किती बरयताय तुम्ही त्यामुळे आता रात्यामध्ये आवले म्हणून आपण फिगर चेंज करू तेही जाता इकॉनॉमिक सर्वेचे एडिट करताय तुम्ही रात्यामध्ये याची पहिले केल्ल्या राव रे पिका सर हांव पयलीं न्ही पेमेंद्र शेट हांणी जें सांगलें पळय न्ही 15 इयर रेजिडन्स म्हणून ताका पयलीं क्लॅरिफाय करता इट इज फॉर द हावजींग बोर्डाचो प्लॉट एप्लाय करपाक आनी फ्लॅट घेवपाक सुद्दां 30 इयर्स रेजिडन्स आसा 15 वर्सां ना ही पयली गजाल आसा त्या खातीर तो मूळ गोंयकारूच ताका तो मेळटा हो सरकाराचो प्रयत्न आसा दुसरें जो सांगता वेंझीन जो वेगवेगळे विशय मांडले आनी बाब एलओपीन त्या विशयाचेर उलयता आसतना प्रधानमंत्री आवास योजना ही जी आसा ती रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी आणि अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सीज हांच्या मार्फत ही घरां बांदता 240 घरां जी कंप्लीट केल्या अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ही बरोबर आसा रिप्लाय Why have you not replied to the LAQ? Why are you falsifying your answers? हावजींग बोर्डान You are falsifying totally. Isn't this a breach? This is a breach. You wrong answer to the LAQ चे. हे sarcasm आहे. हा? Breach of privilege आमगेली answer देताय का तुम्ही? प्रधानमंत्री 40 houses economic सारख्या. So why are we having this breach every time? हे कित्याक सारखं ना? आज तें सांगले म्हणून आनी कितें सांगा आमकां? हे प्रत्येक पाटी आसता. हे नाका तुमगे आन्सर नाका ही सगळी. इकॉनॉमिक सर्वे नाका, कागद नाका. Every time we are having this issue. No accountability towards what the government is doing. No accountability towards government documents. काहीच accountability ना. आणि वस्कोन मुखार येऊन आन्सर दिता. ऍक्शन घेवपाची गरज ना. दाखोवतो. इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट एक आन्सर दिता. एलएक्यूचे एक आन्सर. This is not the first time speaker sir. तिसरो आन्सर Because तुम्ही ऍक्शन घेवपाचे speaker sir. आड कोण आसा? कोण करता आन्सर speaker sir? Why is this government always doing like this speaker sir? प्रत्येक क्वेश्चनाक there is a fault. प्रत्येक क्वेश्चनाक no accountability speaker sir. त्याचे उलोवन जालेला राव म्हणून सांगता मागची ऍक्शन घेलो नाही. We did answer here. Why is there a difference? ऐकून घेवपाची तयारी ना तुझी स्पीकर सर प्रधानमंत्री आवास योजना हांवें सांगल्या त्या प्रमाणे इट इज रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत आमी इम्प्लिमेंट करता आणि ती घरां जी आसा त्या एजन्सीच्या मार्फत बांधल्या हाज्या व्यतिरिक्त अटल आश्रा योजना फॉर द ओबीसी फॉर द एससी ही सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ही स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करता त्या स्किमीच्या अंतर्गतूय बी घर बांदपा खातीर 3 लाख रुपया आमी दिता प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बनानूय आनी रुरलानूय आसा डायरेक्ट बँकेतल्यान जे फॉर्म भरता तांकां सबसिडी बी 2.5 लाखाची पर्यंत सबसिडी जी आहा पळय ही मेळटा ही घरांच्या व्यतिरिक्त जे कोण फ्लॅट घेता ताकाय मेळटा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जी 4 कोटी घरां बांदता म्हणून सांगल्या पळय न्ही ती देशभर अशा पद्दतीची घरां बांदीत आसा गोंयकारांक तेजो पयलीं जेन्ना 11चो सर्वे घेतलेलो त्या 11च्या सर्वे 2011च्या सर्वेनुसार व्हेरी फ्यू पीपल वेर इलिजिबल इन द स्टेट ऑफ गोवा आमी परत मागला आता रिसर्वे करून घरां जी आसा ही प्रधानमंत्री आवास योजना ह्या स्किमी खातीर घरां आमची रिकमेंड जावची उरता उरलो प्रश्न हावजींग बोर्डान जो आत्तां सांगला की हांवें म्हज्या बजेटांत इट इज एन एफोर्डेबल हावजींग फॉर द गोंयकार हे आमी जे आसा पळय ही इम्प्लिमेंट करतले आणि त्याच्या खातीर जागा एक्वायर करपाक ऑलमोस्ट आमी पेडण्यान आता ऑलरेडी कलेक्टरा कडेन मूवूय केला की जागा एक्वायर करपाक लोकेशन कितें लोकेशन हुई पेडणे हुई लोकेशन ते आताच तुका कितें आसा इकॉनॉमिक सर्वे सांग ना व्हाय इज दिस डिफरन्स त्याचे आन्सर क्लियर दी म्हाका म्हणजे वेगळाच ऐकून घ्या आन्सर दिना ऐकून घेवपा आन्सर दिना पॉइंट आन्सर दिना इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आणि इलेक्टिव्ह आन्सर मॅच जायना आज आन्सर क्लियर इकॉनॉमिक सर्वे मिस्टेक जाल म्हणून मागून घे क्वेश्चन ओवर सोंपल्या उपरांत करेक्शन कितें केलें तें हांव सांगपाचो म्हाका एक्शन घे रिप्लाय इलेक्टिव्हाचे आन्सर रॉंग हा इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट रॉंग आणि उल्हास बाबान जो सांगला ऑप्शनाचे दिला स्टार क्वेश्चन नंबर 2 तुझा खूप आहे स्टार क्वेश्चन नंबर 2 श्रीमती दिलाया बाबू 2C सर एक क्वेश्चन कितला वेळ घेवपाचो आसा तो हांव ठरयतलो चर्चा बाकीचे क्वेश्चन चर्चा जावपाचे जाय तुझा क्वेश्चन नाही तो तुझा क्वेश्चन नाही श्रीमती दिलाया बाबू सर दिलाया बाबू स्टार क्वेश्चन नंबर 2
Because sir, कन्फ्युजन हा कितें तरी answer is as per the computer sheet provided to the house. तर आमचो शापोरा केला फोर्ट तुम्ही. is one of the most beautiful, historical and important fort of Goa. आमच्या कन्फ्युजन केला आख्खे it's a matter of pride for all the Goans and especially our Sholkas. From day one, I've been putting a question regarding this restoration of Shapora Fort. फाल्यां कर 11 July तुम्ही answer दिलो, work of restoration of Shapora Fort is in process and the estimated cost of the project is 2 crore 64 lakhs on 11th July 22. मागीर 27 March 23 परत सांगले restoration of Shapora Fort Anjuna Marde is open and currently the file is in with finance department. मागीर परत 8 August 23 परत तोच answer, the file is pending before finance department. मागीर परत 15 July 24 तोच the revised estimates prepared are submitted to the public work department for necessary technical sanction. मागीर 26 March 25 तोच answer before finance department for expenditure sanction आणि आता परत तोच answer the file is before finance department for expenditure section. म्हणल्यार from 2022 till date the answer is same. Excess आमचो केला तुवें तुका देव बरें करूं म्हणटा. The thing is ते हजारांनी लोक थंयसर येता. You know the numbers आणि वरांचे वरां थंय त्या फातराचेर बसून असतात ऑन द फोर्ट आणि ते फातोर हालपाक लागल्यात. They are really shaking. In case it falls, one of the tourist falls, it will bring bad name for our tourism. So हांव रिक्वेस्ट करता तुका बेग्याच्या बेग्यान कर आणि म्हाका तू वर्क ऑर्डर म्हाका फायनान्स डिपार्टमेंटाचे ते एक्सपेंडिचर सँक्शन म्हाका तू वर्क ऑर्डर केन्ना दितलो ते सांग. Speaker sir, as she has said, Shapura Fort is a protected monument of this department. आणि ह्या फोर्टाचेर आमी आयजच न्हय तर सरकार खूप ताजेर हें आसा कारण हो एक अत्यंत सुंदर असो फोर्ट आसा आणि ताजेर हजारांनी लोकांचे ये जाता and it is a touristic place and it's because of that when I took over as a minister the first thing that I did तुमका आता काहीच केले ना अशें काय ना. Access road 5 crores 77 crores have been spent on providing the pathway and it is beautifully done. Now it is encroached upon all those shopkeepers and all that we have to remove. Once I had removed around 300 odd structures which were lying illegal and हांव जेन्ना गेलो तेन्ना ते म्हजे कडेन केस्तांव करपाक लागले. विदिन 1 hour सगळी आसा तितकी खाली करून हांव आयिल्लो परत एक फावटी. आता लोकली लोक येवपाक लागले. पहिले भायले येताले आता लोकली आयले. We have to see that it is monetized and we have to maintain the discipline. 5.77 crores work is been done on this fort before. Just about 1.5 years back we have inaugurated. The second tender we had floated 4 times. 2 फावटी टेंडर जो जाल्लो आसा तुवें सांगलें आसा ते टेंडर गेल्ले आसात. एक फावटी टेंडर जेन्ना काडलो तेन्ना इट वॉज 80% हाय. द गव्हर्नमेंट डीड नॉट अप्रूव्ह इट. तो परत गेलो आणि परत एक फावटी टेंडर काडलो आणि परत एक फावटी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो परत ताका घेवपाक आयलो ना. एज ऑफ टुडे तुम्ही आता जे सिरीज ऑफ टेंडर्स काढल्या आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटानी केन्ना केन्ना क्वेरीज करून परत परत तो येता. बट राईट नाव आय विल टेल यू द स्टेटस इज आज जो फोर्ट काढलेलो आसा तो परत एक फावटी आम्ही टेंडर काडटकच वी गॉट 2 quotes. One is 21 point something above and as per the norms PWD चे तुका CPW त्याच्या नॉर्म्सा प्रमाणे 5% वयर ते गेला जर जाय जाल्यार ती वर्क ऑर्डर दिवपाक मेळना. Once again we have negotiated with the contractor and brought down this amount. The tender amount was initially it was something around 3 crores 14 lakhs 62,125 and the bid that we received is 21.50% higher, 3 crores 82 lakhs 26,481. Now we have negotiated and brought down by 52 lakhs below. It is 3 crores 30 lakhs 28,938.
Now the proposal is submitted to Finance Department for expenditure sanction. आणि हातून भितर including all GST जावं बाकीचे सगळे कितें करून it will work out to 4.18 crores. आता हे सांगपाचो फाटलो उद्देश कितेच की आम्ही 2-3 फावटी तुमच्या बरोबरी त्या किल्ल्याची पाहणी केल्ली आसा अँड आय डू एग्री दॅट त्या सायड हॉल्स आसात त्यो सायड हॉल्स आसात त्यो मातश्यो कमकुवत जाल्ले आसात ती स्ट्रेंथ गेल्ली आसा अँड वी हॅव टू रिस्टोर इट एज सून एज पॉसिबल बिफोर कसली कॅज्युलिटी जावचे पयलीं. आता तुमकां जाय जाल्यार आय कॅन गिव यू डिटेल्स ऑफ वर्क्स विच आर टू बी कॅरीड आउट. पयलीं जे काम केल्लें आसा आमी ज्यो लॅटरायट स्टोन पाथवे केल्ले आसात साधारण ते बाकीचे आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ पाथ केल्ले आसा रेलिंग केल्ले आसा ती रिटेनिंग वॉल घेतिल्ले आसात आणि एक गॅबियन हॉल केल्लो आसा साधारण ते 1/2 किलोमिटराचेर एक्सपोज स्टोनाचे इट्स अ व्हेरी वायड म्हणजे साधारण ते 7-8 मिटराचे वायड स्टेप्स करून त्या किल्ल्यापर्यंत गेल्ले आसा. वॉट रिमेन्स इज ह्या किल्ल्याचो वयर पावले नंतर जे ब्युटिफिकेशन करपाचें आसा दॅट वी हॅव टेकन. त्या किल्ल्यान भितर ह्या फोर्टाचेर शापोरा फोर्टाचेर आनी बाकीचे ज्यो टॉयलेट फॅसिलिटी आसतल्यो बाकीचे सगळे विविंग गॅलरी आसतल्यो ह्यो सगळ्यो ह्या टेंडरान भितर आयिल्ले आसा अँड आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट 1-2 महिन्या भितर हे काम सुरू जावपाक जाय आणि विदिन गिवन अ स्टिप्युलेटेड टाइम द वर्क विल बी डन. आणि परत एक फावटी आमकां एक इमिडिएटली आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल MLA एट द सेम टाइम चीफ मिनिस्टर ह्या किल्ल्याचेर आमकां परत एक फावटी मॉनिटायझेशन आनी रेव्हेन्यू कलेक्ट करपा खातीर जे शॉप्स आमकां इल्लिगली थंय आसात ते काडपा खातीरय आमकां परवानगी दिवची आणि परत एक फावटी ताजेर आमकां ते टिकेटिंग करून सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचे एक प्रोविजन करपाक जाय. टॉयलेट्साचे नवे टेंडरान भितर आसा वी वील टेक ऑन दिस फोर्ट इमिडिएटली. सर म्हाका अश्युरन्स जाय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. तूं म्हाका वर्क ऑर्डर केन्ना दितलो पळय तो ते सगळे सांगले ते आय एम रियली थँकफूल टू यू फॉर द एक्सेस वर्क बट द वर्क ऑर्डर केन्ना मेळटले तेजे अश्युरन्स जाय. एंड सेकंडली थंयसर टॉयलेट्स अजूनय ना सर वरांची वरां थंयसर ट्युरिस्ट बसून आसतात. दिस इज द बेसिक नेसेसिटी देर एटलीस्ट दोज आय मीन स्टार्ट विथ द टॉयलेट वर्क. कितले वरां थंयसर आमचे ट्युरिस्ट बसून असतात इवन दे टेक कम एंड देर इज नो बेसिक नेसेसिटी लायक टॉयलेट ओवर देर. सो दॅट एटलीस्ट यू स्टार्ट एंड यू अगेन आय एम आस्किंग यू गिव मी द डेट ऑफ वेन I and you will go to lay the foundation stone of that beautification of my Shapara fort. Assurance, this sir. Speaker sir, once I get the ताजे आमचे फायनान्स हाजे अप्रुवल मेळटकच इमिडिएटली विदिन 15 days we will issue a work order and I am expecting it within 1 month's time you will get the contractor will be given a work order and we will start the work of restoration. Yes. Sir, toilet. With the toilet is included in that. The first part that we can take up is a toilet because it is a basic necessity we must have. Thank you, sir. फोटाचो माझ्या मतदारसंघात पडना पण गोंयच्या हिताक लागून एक छापराच्या फोटाचे हांव विचारता. ऑनरेबल आमदारान खुबशे डेटी वाचल्यो. हांव फक्त मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेणी स्वता फायनान्स डिपार्टमेंटान फॉलो करून ते हाडचे कित्याक जे ती सांगता छापोरा फोर्ट जेन्ना आमी फाटल्या हितू आशिल्ले तितू भितर छापोरा फोर्टाचेर हांवूय गेल्लो आनी ती सांगता परिस्थिती इतली वायट जाल्ली आसा आनी ते जर कसळ्ळे पयलींच गोंयांत खुबशीं नांवां येयल्लीं आसा आनी मागीर फोर्टाचे नांव घान येतले. आमी मागीर सांबाळपाचे फोर्ट जे कोणें केल्ले हे फोर्ट सांबाळूंक ना अशें जावपाक नाका. सो ऑनरेबल मिनिस्टरान स्वता फायनान्सान वचून ती फायल हाडची अशी विनंती करता. निलेश बाब स्पीकर सर एक मिनिट हांव एक टायम आर्कायव मिनिस्टर आशिल्लो आनी तेन्ना तो प्रोसेस इनिशिएट जाल्लो की हो शापोरा फोर्ट रिस्टोर करचो आनी काम सुरवात जावचें. आमी करूंक ना तें म्हणून बाय दिलायला लोगो काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेले डेव्हलपमेंटा खातीर आनी तुमी ताची अशी परिस्थिती करता ती पळोवन म्हाका काकूट दिसता. स्पीकर सर मुखेलमंत्री फुडें बसला तो तुजो सोयरो तो तुका कसोच उतर दिना केन्ना दिता काय म्हणून. कोंकणी आतां मराठीन सांगू केव्हा देणार तुम्ही आता त्याला आश्वासन प्रश्न किती तुझो बिकॉज आश्वासन मुख्यमंत्र्याक दिवपाक जाय तुम्ही ताका डायरेक्ट करूंक जाय तो तांचो सोयरो आनी ते हांगाच्यान थंय गेला पार्टी सोडल्या डेव्हलपमेंटा खातीर आनी हो इश्यूज इनिशिएट करी हांव मंत्री म्हणून काडटा कोण कोणाचो सोयरो अरे
सुभाष फडणवीस मंत्री स्पीकर सर बाब विजय सरदेसाय आता कितें जाला खंयच्या खंय खात्ता एकीकडे आनी खाजयता दुसरे कडेन फायलीचेर पयलीं इनिशिएशन म्हज्या शापोरा फोर्ट जावपाक जाय मिनिस्टरान फायल खंय आहा ती सांगची आमच्या आमदाराक हांवें सांगचें पडलें ताणें डिफेक्शन केल्लें डेव्हलपमेंटा खातीर म्हणून स्पीकर सर तिजो फोर्ट जावपाक जाय पळय ऑर्डर दी असेंब्ली सोंपच्या पयलीं तिका ऑर्डर दिवपाक लायता फायनान्सान आहा जाल्यार स्पीकर सर एक लॉ प्रमाणे आसता सीएमान सांगला आसा द टेक्निकल सॅंक्शन वाईड नंबर PWD SCA to buildings F.44/16/2024-25 dated 18/7/24 for rupees 3.87 obtained from office of superintendent engineer circle office 2 buildings public works department Altino Panji Goa department of archaeology and because as Mr. has said that I have to follow up, it does not mean that I will be following up with this file because again and again आम्ही वर्क्स बोर्डा घालून ही फाईल 4.98% वर्क्स बोर्डा घालून आयला आसा. इट इज ऑन द फॉलो अप ऑफ द कन्सर्न मिनिस्टर ओनली. इट इज नॉट दॅट आय एम सिटिंग क्वाइटली विथ दिस स्पेसिफिक फाइल which was somewhere it was misplaced and regarding the specific question. No, I will request the PWD department also ताणी ही फाईल घेऊन बरोबर काढपाक जाय because on my pursuance only it has come to this level. पहिली एक फावटी म्हाका फाईल 3 महिने मेळ्ळी ना. पासिंग करपाक त्रास जाता. No process सारखं ना. No, right now I will give the टेंडरिंग प्रोसेस आणि फायनान्स अप्रूव्हल मध्ये डिस्क्रिपन्सी हा दिसते तुका. ना वर्क्स बोर्ड टेंडर झालो ऑक्टोबर 2021 एक्सपेंडिचर सँक्शन आन्सर दिता LAQ अवेटिंग एक्सपेंडिचर सँक्शन सो आय हॅव गिवन टेंडरिंग प्रोसेस आणि फायनान्स काय गडबड दिसते तुका. we gave the work order. I have given assurance. I have given प्रोसेस आणि फायनान्स अप्रूव्हल मध्ये गडबड हा दिसते तुका. वेंजी वेगळा गडबड झाला. टेंडरिंग प्रोसेस आणि फायनान्स मध्ये कितकाय गडबड झाला. कित्याक LAQ म्हणटा answer because is there any flaw किती discrepancy from tender till the finance. I have explained you the entire process and do you have doubt in the process किती असं बोलतो मी expenditure sanction झालं ना so tenders on finance process तू ऐकून घेणार तू उलयत राव का मरे उलयत राव का कित्याक ते घुसपायताय प्रॉब्लेम जाल्ले आमी आता एक वी आर आस्किंग यू स्पेसिफिक क्वेश्चन. टेंडर जाल्लो इन ऑक्टोबर 2022 closing date allo November 2022 LAQ says that expenditure sanction is awaiting expenditure sanction is awaiting. My question is there a discrepancy between the tendering process and the finance approval. आजमोट गडबड आहा yes or no आणि करता मरे ना जाल्यार कित्याक तुमी अशें आन्सर दिलो. Yes, because sir, Bob Wenzin सांगला पयली सुवातेर I would like very specifically to ask the minister. Basic amenities like tourist facilities, public amenities. So fort बांधलो थिंगा basic amenities are being provided. Does the contractor does he have a track record of this heritage conservation as per ASI or UNESCO heritage guidelines? Speaker sir, मंत्री जेन्ना उलयतालो तेन्ना म्हणूंक लागलो की it went above 80% above. सारखे the first tender. First date. So from 22 she is awaiting this. Yeah. I remember when she was Congress MLA she raised this. It is said आज उदाहरण घे मरे फास्ट फॉरवर्ड स्मार्ट मिनिस्टर हा स्मार्ट मिटरिंगाचो टेंडर जालो 460 बीड आहली 890 करोडा बीड गेली 90% डन. बाबा या सब्जेक्टाचे तो करपाक शकता जाल्यार तूं कित्याक लोकांलो प्रश्न मरे हेजेर सांगता तो इतलो फास्ट आहा मरे आमचो सुदीन बाब टाकाटाक करपाक मागीर हे फास्ट आसता. 22 टेंडर जालो त्याच्या उपरांत आम्ही त्याचे दुसरो
टेंडर आसा तोय एक्झिक्यूट केल्लो आसा. 5.77 crores per tender we have executed. The first tender which was floated in 22, it was 80% above. There was the question doesn't arise of negotiations. When it came to 21.50 above, we negotiated it and we have put it for the financial approval. Sir, very simple. You said because the cost was above, it went to work boards. 4 times this particular fort was tendered 4 times. Look at Sudhir. 4 times it is tendered. 1 month. And now there was you are finance of 900 crores when the budget was estimate was only 467. Learn from him. Why is there delay? कित्याक ती घामघाट आहे? Next question. म्हणजे डिपार्टमेंटाचेर उलय तू. How Michael Lobo. अरे when I am telling you that 4 times tender tender काढलेला आसा and you very well know that tender काढता असताना कितले पैसे वतात. In 1 month. Within 1 month. Next question. एक महिन्यात भोगतलो. Yes. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 3A. 3A. Speaker sir, answer as per competition. Speaker sir, म्हाका दिसता गेली 10 वर्सां ह्या ऑगस्ट हाऊसान भरपूर डिबेटी जाल्यो, क्वेश्चन मांडले, तेजे उपरांत कॉलिंग अटेन्शन्स येयल्ले, तेजे उपरांत प्रायवेट मेंबर रेजोल्यूशन घातले, खूब घातले. हांगासरल्या आदले मेंबरांक खबर आहा. Speaker sir, the question is about Dabolim Airport and Manohar International Airport. Which one will exist and which one will shut? हो प्रश्न आसलो आदी. आणि आमकां एश्युरन्स दिले, या ऑगस्ट हाऊसान एश्युरन्स दिले, आदले चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिले, मनोहर पर्रीकरान दिले, आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आता मुख्यमंत्री आहा, आदीसून आहा, लास्ट टर्माक आनी आतां पासून, तेणे एश्युरन्स दिले की बोथ दीज एअरपोर्ट्स विल run the operations. Speaker sir, हांव गेले 1-2-3 महिने जाले दाबोलीम एअरपोर्टाचेर आमचे लँडिंग जाले 7:30 आणि देवल्या उपरांत अशें दिसलें की हो एअरपोर्ट काय कितें काय म्हणून, कित्याक आदी आमी एवरी टायम लँड जाताले थिंगा. स्पीकर सर, हांव कित्याक सांगूंक सोदता हें विदिन 2 or 3 minutes आय विल टेल. स्पीकर सर, लँड जाले, एअरपोर्टार भितर येयले, कोणूच ना. म्हणजे ते फ्लायट वयता थिंगाय ना, येता थिंगाय ना, आमचे एकूच फ्लायट लँड जाले, थिंगासरूच लोक आहा. स्पीकर सर, म्हाका वेरियस फिगर्स दिल्ले आहा हिंगा की फिगर दाखयता की इतली प्लेनां लँड जाली, इतली प्लेनां गेली. पयलो क्वेश्चन जो हांवें घातलेलो स्पीकर सर, furnish the details of airlines that have shifted operations from Dabolim Airport to Mopa International Airport. In the last 2 years, provide the names of each airline and specific routes shifted. Also furnish the steps taken by the state government to prevent the shifting of commercial operations from Dabolim Airport. Speaker sir, हांव मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदता की हेचो आन्सर म्हाका डायरेक्ट दिवंक ना, आन्सर दिवंक ना. As per the request, the slots are given म्हणटा. आमकां ह्या ऑगस्ट हाऊसान एश्युरन्स दिल्ले स्पीकर सर, आमकां एश्युरन्स दिल्ले की एकूय एअरक्राफ्ट थिंगासरलो इंटरनॅशनल आसूं, शिफ्ट जावचो ना, शिफ्ट जावचो ना. I am talking in interest of the state of Goa. I am talking in interest of the state of Goa. I am talking for everyone. आमकां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जावो, आमकां दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जावो. आमचो बाप मोविन गुदिनो मिनिस्टर आसतना उलयलो हिंगा गेले फावटी, तेका उलोवंक मेळना डायरेक्ट, तेणे परमिशन घेतलें. प्रश्न होच आहा की आमकां सांगलेलें वी विल कॉन्टॅक्ट इतिहाद, वी विल कॉन्टॅक्ट एमिरेट्स, वी विल कॉन्टॅक्ट ऑल द अदर इंटरनॅशनल एअरलाइन्स. वी वॉन्ट them to land over here, bring good tourists to Goa and have direct connectivity in Dubai asu, Qatar asu, Abu Dhabi asu, internationally asu, in Germany asu, in Frankfurt, in London, Heathrow and other airports. Speaker sir, the question over here is very simple. हांवें दुसरे आनी क्वेश्चन घातल्या, annexure A, B, C सगळे दिल्ले आहा म्हाका.
Question here is very simple. That when we are having two airports in the state of Goa, याची feasibility study आधी केली हो ना, की हे दोन एअरपोर्ट को एक्झिस्ट जावंक शकता हो ना. कित्याक हांव सांगता स्पीकर सर की आमचे कडेन एक 7-8 एअरक्राफ्ट आसले इंटरनॅशनल वयताले जे दाबोलींसून आसले ते शिफ्ट झाले आमचे गोवा टू गॅटविक आसलो. रिसेंटली आता अनाउन्स झाला गोवा गॅटविक जे युके वयता तोय कॅन्सल म्हणून बिकॉज ऑफ प्रश्न एक तुमकां 3 प्रश्न विचारूंक मेळटा. आपण ते पयली प्रश्न विचारले स्पीकर सर सगळे गायले हे सगळे उलयताना प्रश्न सगळे मेन गायले. क्वेश्चन हांवें विचारला मेन क्वेश्चन जो विचारला हो आमकां जे एश्युरन्स दिल्ले ह्या हावजान की थिंगासून एअरलायन शिफ्ट जावचे ना हे जाल्या हो ना हो म्हाजो क्वेश्चन आसलो. तेजेर म्हाका आन्सर सारको मेळोंक ना आनी म्हाका चीफ मिनिस्टराक उगडासूय करून दिवपाक जाय तेन्ना तो स्पीकर आसलो आनी ह्याच हावजान एक्स चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्ले की नो एअरलायन्स विल बी शिफ्टेड फ्रॉम दाबोलीम टू मोपा. New airlines will come. Mopa International Airport will bring new airlines from other countries. We will go, talk, sign, do everything, whatever is required to boost the tourism in the state of Goa. हे सगळे आमकां एश्युरन्स दिल्ले पूण आता मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चालू जालेल्या 3 वर्सां जाली आयज पासून आमकां नये एअरक्राफ्ट म्हणटा ते एअरपोर्टार दिसोंक ना स्पीकर सर. आणि जे एक्झिस्टिंग चार्टर आसले जे दाबोले येताले ते उणे जाले. सो 2 एअरपोर्ट को एक्झिस्ट जातले फ्युचरान ओ ना आणि जे एअरलायन्स थिंगा गेले ते परतून दाबोली वयतले जो तर एक्झिस्ट जावपाक जाय दाबोली ते थिंगासर शिफ्ट जातले परतून ओ ना हे आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान पहिले सांगचे. स्पीकर सर, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि दाबोली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा जाल्या उपरांत हो क्वेश्चन सातत्यात असेंब्लीत विरोधक आणि सत्ताधारी या दोनूय जाण हे वेगवेगळे फावटी विचारता. फाटले फावटी स्पीकर सर हांव टुरिजम मिनिस्टर माविन गुदिनो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हे सगळे वचून एविएशन मिनिस्टराक मेळ्ळे. एविएशन मिनिस्टराक फाटले फावटीच्यान कंटिन्युअसली हांव मुख्यमंत्री जाला तेन्नाच्यानी कंटिन्युअसली तांकां वेगवेगळे फावटी रिप्रेझेंटेशन दीत आसा. वेगवेगळे फावटी आमी वचून मेळत आसा. आमी एक गजाल स्पीकर सर लक्षांत घेवपाक जाय गोंयान ऑन एन एवरेज म्हणजे जवळपास 50 to 52 फ्लायट्स ह्यो येताल्यो आणि तितक्योच फ्लायट्स वयताल्यो डेली मोपा जावच्या पयलीं एप्रॉक्सिमेटली 50 to 55 हेज्या मदीं आशिल्ल्यो म्हणजे 55 फ्लायट्स आयल्यो काय 55 फ्लायट्स गेल्यो. आत्ता तो आंकडो जो आसा स्पीकर सर हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार दोनूय एअरपोर्टाचेर म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली 50 फ्लायट्स जी आसा पळय न्ही 50 to 51 फ्लायट्स येता दाबोलीम एअरपोर्ट येता आनी वता आणि तितक्योच फ्लायट्स ज्यो आसा 50 to 51 फ्लायट ह्यो मोपा एअरपोर्टाचेर येता आणि मोपा एअरपोर्टा वयल्यान वता. हे जर फिगर पळयत जाल्यार स्पीकर सर हार्डली म्हणजे रुटीन जी फ्लायट्स पयलीं आसले पळय न्ही तितूर हांव म्हणजे नंबर वायज जर पळयतालो जाल्यार जवळपास 90 to 100 फ्लायट्स ही चड येवपाक लागल्या गोंयांत. एअर कनेक्टिविटी जी जावपाक जाय ह्या सिटीन विदीन इंडिया येवपाक लागले चड गोंयांत येवपाक लागल्या. गोंयांत येवपाक लागल्या. स्पेसिफिकली इज आस्किंग अबाउट दाबोलीम. हांव येता तेजेर न्ही. ओके स्पीकर सर हांवें हो ह्या क्वेश्चनाचेर सांगता आसतना कारण स्पीकर सर हो नंबर जो आसा पळय न्ही हो फक्त दाबोली एअरपोर्ट आसलो आनी मोपा जाल्या उपरांत हो नंबर डबल जाला म्हणून हांव सांगता जवळपास 180 फ्लायट्स म्हणजे 90 फ्लायट्स येता आनी 90 फ्लायट्स वयता ऑलमोस्ट 90 to 100 फ्लायट्स अशा पद्दतीन हो नंबर जो आहा पळय दाबोलीन जाल्या उपरांत हो नंबर डबल जाल्लो आसा. आतां तूं जर स्पेसिफीक पळयत जाल्यार 2027 ऑक्टोबर 2024 हाज्या उपरांत एक सुद्दां फ्लायट म्हणजे फाटल्या आमच्या सेशनाच्या उपरांत एक सुद्दां फ्लायट जी आहा पळय न्ही उलट दाबोली वयल्यान मोपाचेर येवंक ना. मोपाचेर येयल्ली 2 फ्लायट्स जी आसा पळय न्ही हांच्यांनी थंय वचप प्रिफर केलें आणि ताकाच लागून आमी फाटलें डेलिगेशन मेळ्ळ्या उपरांत ज्योतिरादित्य सिंधे जेन्ना एविएशन मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना दाबोलीचेर जितक्यो फ्लायट्स रन जाताले ताका वेरियस सबसिडीज ज्यो आहा पळय न्ही ह्योय तेंच्यांनी ऑलरेडी दिवपाक सुरवात केल्यो. रिगार्डींग तेंचे पार्किंग फीज आसतले बाकीचे आसतले हे सगळे हे दिवपा खातीर दाबोलीच्या वयल्यान हे सुरवात केला. जाय जाल्यार तूं चवकशी कर तेजी डिटेल्सूय हांव दिता.
ऑलरेडी स्टार्ट केल्या म्हणून माझे जर तू स्पेसिफिक त्याचे उत्तर विचारतलो असत जाल्यार हार्डली Speaker sir, I would. Speaker sir, माझं second supplementary I आहे. will correct the chief minister. Because Second supplementary specifically, आहे. Speaker sir, विचार दे तू मागे विचार मरे सेकंड सप्लिमेंटरी माझं जाऊन न्हू हय माझं सेकंड सप्लिमेंटरी जाऊन स्पीकर सर स्पीकर सर हातूंतल्यान त्या खातीर म्हणजे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि दाबोली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे दोनूय एअरपोर्ट आमकां जाय आणि मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जरी प्रायव्हेट कंपनीन रन केलो असलो जाल्यार सुद्धा इट इज अ रेव्हेन्यू गिविंग फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आता पर्यंत एप्रॉक्सिमेटली 65 crores 88 lakhs 60,000 वो रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही वो आमी अर्न केल्लो आसा दाबोली एअरपोर्टाचेरूय बी म्हणजे आमी म्हणटा की तोय कंटिन्यू उरूंक जाय ताच्या खातीर ताका सबसिडीज दिवच्यो किंवा बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो आतां करपाक सुरवात केला इट इज एन ह्यूज इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात केला इन्क्लुडींग द सेपरेटली द फ्लायओव्हर तोय केला इतको सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो आसतना खंयसरूच आमकां एअरपोर्ट बंद करपाचो ना वयल्यान जाल्यार आनीक थंयसर फ्लायट येवपाची हाच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न सुरवात स्पीकर आसा सर म्हणून स्पीकर सर खंयसरूच म्हणजे मायकलाक भंय दिसता पण तांकां मजा दिसता मातशी त्या खातीर तांकां ते मायकलाकूय भिवपाची गरज ना आणि त्यांच्या बेश्टे पास करपाची गरज ना Speaker sir, स्पीकर सर काय जाल्यार स्पीकर सुविधा माझं क्वेश्चन 2 सप्लिमेंटरी स्पीकर सर because of the shifting of operations of the international airlines जे numbers थिंगा वयताले म्हणजे नॉर्थाचे आणि साऊथाचे थिंगासोर whether government has done any study what impact it has done on the economic activities surrounding the airport म्हणजे whether it is in दाबोलीम आणि ते वास्को एरिया थिंगासोर कितलेशेच खानावळी आसल्यो कितलेशेच लोक चिकन रोल्स ऑमलेट रोल्स आणि कितें 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 विकताले भाजी पाव हे ते विकताले हांव फाटल्या दिसांनी गेलो पळय तेन्ना खुबशे वस्तू स्लो डावन जाले म्हणजे बिझनस इज स्लो असो स्टडी केल्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान अशें तांकां सांगला एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक वा कोणाक एक इंडिपेंडंट एजन्सी स्टडी केल्या की इम्पॅक्ट कितलो जाला पळय तो वेदर इट इज ऑन लोकल टॅक्सी वेदर इट इज ऑन रेंट अ कार रेंट अ बायक अदर बिझनेसीस एलायड एक्टिविटीज which are taking small guest houses which are over there overnight केन्ना फ्लायट डिले जाता कोण वचून थिंगाच रावता कोण आपल्या घरा वचना इतले पयस आपणान घर म्हणजे अशें स्टडी कितें केला आनी what is the result of that study whether how many people have lost their economic activity which they were doing surrounding the airport and on the way to the airports speaker sir स्पीकर सर अगोदरचे सांगले पळय इन्सेंटिव्ह स्कीम्स फॉर द इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एट दाबोलीम हाच्या खातीर तांच्यांनी म्हटलां की एडिशनल UDF कलेक्शन चार्जीस ऑफ ₹225 पर पॅक्स अर्लियर इट इज ₹5 पर पॅक्स आशिल्ले ओके आनी एडिशनल UDF कलेक्शन चार्जीस ऑफ ₹150 पर पॅक्स अर्लियर इट इज ₹5 आशिल्ले फॉर द विंटर आनी समर ह्या दोन्ही हेच्या खातीर तांच्यांनी जे दिलां आनी इवन द डॉमेस्टीक UDF कलेक्शन चार्जीस ₹15 पर पॅक एक्झिस्टिंग रेट आशिल्लो ₹5 आशिल्लो तो दिला एडिशनल कलेक्शन ऑफ 30% ऑन लँडिंग चार्जीस एट AI नॉन मेजर एअरपोर्ट ऑपरेशनल एट दाबोलीम हे दिल्ले आसा सेक्युरिटी डेपोजीट कन्सिडर टू बी द 1 month बिलिंग इन द प्लेस ऑफ 2 month बिलिंग इतके बेनिफीट जे आसा जाय जाल्यार आय एम कीपिंग इट इज ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस ओके हे Speaker sir, जो month झाले speaker sir last supplementary एक मिनिटात सोपयता स्पीकर सर बाप मायकलान आनी एक प्रश्न जो विचारलो पळय न्ही तुमी सर्वे केला काय कितें एक्चुअली हेजो कंटिन्युअसली रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही हे आमचे डिपार्टमेंट्स वेगवेगळे डिपार्टमेंट घेत आसता पण हांवें आतां म्हटलां की 5 ते 7 फ्लायट ही जी असली तितली कमी जाली बट तितको इम्पॅक्ट म्हणजे जरी आज टुरिस्ट मोपाचेर आयलो जाल्यार तो परत सावथाक जो प्रिफर करता तो सावथाक रावपाक वयतात खंयच्याच हॉटेल इंडस्ट्रीचेर हाजो इम्पॅक्ट जावंक ना ओके थोडोसो इम्पॅक्ट Speaker sir, थोडोसो इम्पॅक्ट हो टॅक्सीच्या Speaker sir, very specific. Speaker sir, very specific. Speaker sir, I'm on my feet. Speaker sir, supplementary speaker sir last supplementary supplementary number 3 स्पीकर सर आमच्याकडे क्रूज टर्मिनल्स आता जे आसा पळय न्ही तो सुरू जालो क्रूज आहा पळय न्ही क्रूज टुरिझम हे खूप मोठ्या प्रमाणात जाला क्रूज आणि एअरपोर्टा किती भानगड अरे हांव तुका टुरिस्टाचो सांगता एडिशनल टुरिस्ट येवपा खातीरूय बी सुरवात जाल्ली आहा ना ते रावपाक लागले आता
Last question. स्पीकर सर माइकल बाबा एक मिनिट स्पीकर सर Last question. जो मुख्यमंत्री Air India and Civil Aviation आन्सर दिला Civil Aviation has announced that the only flight which was bringing Goans, जे आमचे गोंयकार थिंगा UK सेटल जाले तिंका सदांच फ्लाइट फुल येताले तिंका सांगला की तुमचे फ्लाइट सदां कॅन्सल म्हणून आणि काय डेट दिवंक ना बरे 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 डेट काय दिवंक ना स्पीकर सर डेट काय दिवंक ना केन्ना पासून कॅन्सल स्पीकर सर whether honorable chief minister will intervene with the civil aviation and Air India and ask when this flight will be restored back because it is the only lifeline bringing the people back to the airport. तो आधी दाखवले आहे आता मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर आला सीएम जो फ्लायट जो सांगला पळय न्ही हांव सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्री कडेन हांव कन्सल्ट करता आणि परत ती जाता तितली बेगीन फ्लायट स्पीकर सर बरे because sir oh very important देवया स्पीकर सर this is the only flight for our Goans वेंजी एक मिनिट Venji Vegas. only flight Mr. Venji राव Vegas. रे मातसो राव रे स्पीकर सर डेट तेका प्रत्येकाक डेडलाईन जाय स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर आंसर करपा दिया स्पीकर सर मुख्यमंत्री हांव फाल्यांच ईमेल धाडटा आयच्या दिसाच्या बरे 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 दिता मरे बरे स्पीकर सर कॉपी दिवपाक कितें Dr. Tanga Shetty. जय बाब मायकलान म्हणला स्पीकर सर जय बाब मायकलान म्हणला important issue. This issue, Speaker sir, first of all, the data. Data that has been shown. Speaker sir, data doesn't lie. Speaker sir, मुख्यमंत्री why are diverting? अरे ना रे अरे दापोलीच्यात गेला का मापाच्यात गेला ते सांग Speaker sir, 22 or some 55,000 flight and 48,195 flights 24 and 43,747 flights 25 या वर्साक एनेक्शा 20 says 18,907 flights and Speaker sir international civil aviation organization जे बाब मायकल सांगता they said dual feasibility of dual airports is not possible. जो पण मुख्यमंत्री सांगता ज्योतिराव आदित्य सिंधिया तेगेली लेटर वाचता रिटर्न टू प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर he says airlines are free to select whichever markets networks they wish to service within the amount of bilateral agreement. Airlines provide air services to specific places depending upon traffic demand and commercial viability. The start of international flights from any point in India is purely a commercial decision of the airline. जे पट मांका पट दिते पडे लाडू ते लाडू हा तो कंट्रोल ना स्पीकर सर कंट्रोल ना आवड दापोलीचो एअरपोर्ट लास्ट टेलिग्राफ हा पहिली however in order to reach the flight from the Dapoli main road goals airport of India has announced the incentives for the airlines further the view of the administration with this ministry consider the airlines about your concern regarding the shifting operation from the Dapoli to Mopa. The government has provided an enabling environment for the growth of the civil aviation sector, but it does not interference with the operational plan. प्रश्नकारांना विरोधावर श्री कृष्ण सागर राजसागर एअरपोर्ट गेलो दापोलीची हत्या केली Speaker sir, the document Economic Survey 24-25 was laid by me on the table on 26/3/25. The Town and Country Planning and Electricity Department has corrected the certain figures due to the inadvertent errors on various types of revenue tax collected at page number 28 in the said document, and the corrected soft copy was forwarded for uploading to you. The same may be the retrospectively allowed us as a table from the date of tabling on 26/3/25. श्री कृष्ण सागर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Vasu constituency
regarding imbalance in the allotment of quantity of water, which is mostly lesser than the required quantity, leading to shortage of water in some areas on regular basis, in spite of availability of treated water at the Salavalim plant. Requesting Honorable PWD Minister to immediately intervene and have this situation to be monitored by the level of SC or CE of Water Department and give justice and relief to the people of Vasco constituency. Speaker sir, एकूच Honorable CMच्या नजरेक हाडटा 80 MLD आमकां जाय पडटा आणि तांचो रिकॉर्ड पळयलो जाल्यार ते म्हणटा 80 MLD मेळटा मदीं पूण स्पीकर सर अजून थोड्या एरियांनी उदक शॉर्ट आसा सो स्पीकर सराक ते एटलिस्ट मुख्यमंत्र्यान ते रिवायज करून सपोज आमकां पॉप्युलेशन जशें वाडलां म्हाका दिसता ताजो इल्लो क्वॉन्टिटी वाडोवची पडटली ते म्हणटा तशें आनी सेकंडली जंय जंय कमी आसा म्हणजे उदक सेलावली आसून पसून आमकां कित्याक येना हे मॉनिटर करपा खातीर ऑनरेबल सीएमान एससीक नाल्यार सीईक सांगून ताचें हें करचें श्री गिरीश बोरकर. हें करचें. Speaker sir, fear and anxiety amongst Goan due to widening of all roads, MDR and ODR and other as per RP 2021. As this will lead to demolition of homes, shops and religious structures. I urge the government to clarify plans, ensure transparency and protect citizens as they have been receiving notices for the same. Speaker sir, हो आयचो गोमंतकाचो हेडलायन आसा स्पीकर सर हांगा राम मंदिर खोलवायचे दाखयला स्पीकर सर आनी 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटर 30 मीटर या वायडनिंग ऑफ रोड जाता स्पीकर सर हेचेर क्लॅरिफिकेशन जावपाची गरज आसा कित्याक आरपी 21 प्रत्येक मतदारसंघात सगळ्या लोकांक नोटीसी मातशें आयका हे इम्पॉर्टंट तुमच्याय मतदारसंघात नोटीसी येयले आसतले कोणी घरा पुर्तुगेज टायमावयली घरा पासून आसा तांकां पासून नोटीसी येयल्या. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the general public of Goa, especially local Ganesh idol artisans, over the unchecked importing of illegal POP idols, threatening their livelihoods and cultural traditions. Speaker sir, आमचे गोंयचे मुर्तीकार जे आहा ते बंद करपाक लागला धंदो कित्याक अनचेक हे गव्हर्मेंटाचे एनफोर्समेंट फेलियर कित्याक भायल्यान पीओपीचे आतां चवथ तेकली थंयच्यान येत आहा आनी सरकार कितें म्हणटा की आमी 200 रुपया दिता म्हणून 200 रुपया म्हणल्यार ती फकाणां हे जोक जालो दर आमी अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय बी उलयतात आनी खरें जर मनान आहा मुखेलमंत्र्याच्या जाल्यार डेडिकेटेड मार्केट कर गोंयकार गोंयचे मुर्तीकारांचे क्ले आयडल्स विकपाक नाजाल्यार हे ट्रेडिशनूय बी आमचे काबार जातले म्हाका एक एश्युरन्स दिवचे हाजेर तुमी चिंतता म्हणून कितें तरी. स्पीकर सर आमी गोंयकार मुर्तीकारा खातीर प्रमोट करीत आसा सांगता तशें आनी हांव बॅन करपाक लायता दोनूय येता ते म्हणजे कारवार आसतले तांकां एक मार्केट करा मरे मार्केट तुमचे हँडीक्राफ्ट मार्केटाची गरज ना ते वचोन हाडटात मरे सगळे ना खूब बंद पडटा ते आतां खूब जाण बंद करूंक लागले. Speaker sir, attention of the House is drawn to the hardship faced by the senior citizens who are beneficiaries of DSS scheme as their monthly benefit are stopped in the view of various survey initiated by the Director of Social Welfare and findings such as age difference, high electricity bills, non-traceable, etc. Even after providing the necessary documents and compliances given by such beneficiaries, it takes long time to resume the disbursement of monthly benefit, making the senior citizen to visit the bank or social welfare office again and again to check the resumption of the benefit. Steps government to take in this regard. Speaker sir, स्पेशली आमचे जे एज डिफरन्साक लागून तेंची सर्वे अडकून उरलेली आसा आनी मेन म्हणटा ते हाय इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हेज्या लागून खूब जाणांची जी स्किम्स आसा जी सिनियर सिटीजन ती स्टॉप जाली आसा सो हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालून बेगिना बेगीन रिलीज करची. Speaker sir, the attention of the House is drawn to the plight of around 200 ex-students of Don Bosco College of Agriculture, Sulkodna, who have completed their courses in agriculture but are not in a position to apply for vacancies and posts advertised by the State Department of Agriculture, as the college is not considered as an accredited institution. There was a takeover of the college by the College of Agriculture by the government of Goa, and the process of accreditation was in progress. The government protected the interest of the teaching and non-teaching staff, but failed to take any measures to provide recognition to the academic program completed by the students. I urge the government to examine the matter and provide the necessary relief to the 200 former students of the College of Agriculture by providing the required relaxation to the post advertised by government of Goa. Speaker sir, it is under consideration asa. एकदम
important issue. 200 भुरगे जे pass out झाले, they cannot apply for jobs in the agriculture department. जेन्ना सरकारान take over केली, you took care of the teachers and non-teaching staff. But these students today, they cannot apply for post. जो agriculture minister ने advertise केले staff selection. So this issue has to be resolved immediately. I request the Honorable Chief Minister to give them relaxation. हेजेर तुवें सांगचें. स्पीकर सर, ताका रिलॅक्सेशन मेळना, ताका तेंचें एक्रेडिटेशन आसप कंपल्सरी आसता. पयलीं पास आउट जाल्ले स्टुडंट 200 भुरगे ताका पयलींचे कॉलेजीक एक्रेडिटेशन नाशिल्लें. गव्हर्मेंटात कॉलेज घेतल्या उपरांत तिका सर्टन पिरियड वयचो पडटा. ऑलरेडी 3 वर्सां जालीं इन्स्पेक्शन जालां. ओके, बट जाता तितके बेगीन हांकां पास आउट जाल्ले जे पयलींच्या कॉलेजीचे भुरगे आसा तांकां एक्रेडिटेशन जे आसा ह्या कॉलेजीच्या अंडर मेळटलें. पण हे पोस्ट जरी आतां एडवर्टायज केले, सगळे पोस्ट भरले वयचे ना, परतूय पोस्ट एडवर्टायज जातले आणि आफ्टर ऑल रेजिडेंस अप्लाय करता आसतना ऑलरेडी क्वालिफिकेशन आहा न्हू तांकां. स्पीकर अप्लाय केले तेजे यू कॅन रिलॅक्स नो. त्यांचे एक्रेडिटेशन मेळपाक जो डिले जाला पयलीं ताजो आमचो प्रोसेस सुरू आसा. आमी But it is not the mistake of the students, no? Yeah, It is the mistake. process is- Yeah, it is the mistake of the process. So the relaxation दिवपा जाय. Why should the students not? ना हेजेर माझ्यातून चोय सारकें चोय. Because there is a fear and anxiety among the villages of Kortali that the whole Kortali village may be flooded soon. All the cross drains are choked with debris and other material and therefore no flow of water. The road get flooded and damaged. Requesting the public work department to kindly clean all the drainage in Kortali constituency. So the cross drainage आहे तो आमचे ब्लॉक झाले आसा आणि जे उदक रस्त्यार वयता इस्कॉला भुरगीं वयता तेन्ना आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाता. लोकांकूय प्रॉब्लम जाता. जातले बेगीन त्यो हांव मागता सरा कडेन जातले बेगीन आमचे क्लीन करून दिवचें म्हणून. Yes, Seaton Ticosa. Speaker sir, attention of the House is drawn on the poor facilities at the Campaign Sports Complex, Borimod, particularly the swimming pool. Many young swimmers who have faced health issues due to improper chlorination as the procedure is not being followed correctly. At times, the pool remains closed due to unavailability of lifeguard, which causes great disappointment among the aspiring swimmers who wish to pursue a career in sports. What steps does the government intend to take to address these issues and improve the facilities at Campaign Sports Complex? Speaker sir, I will give you a Times of India copy, and there is a swimmer, मुद्दाम सांगता, ऑनरेबल पयलीं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टरा सांगून तें करपा लागलो, बट आतां तो ना जालो. आतां ऑनरेबल आमगेलो चीफ मिनिस्टर आहा. The water is not clear. You can't see where you are moving. My safety my safety is important, said a 14-year Soha Dalal, a regular swimmer in Campaign. Speaker sir, a sports complex Ekua Campaign Madarsanga, and sports facilities itli poor I think. I was following up with the Honorable Pelo Sports Minister. Speaker sir, I want an assurance from the Honorable Chief Minister. आता lifeguard ना म्हणून 14 दिवसांना complex बंद होला. Because of lifeguard. Okay. Let's see that this complex resumes tomorrow. Yes, sir. The all Goa matter, I need everyone to please cooperate and give some solution to this matter. Speaker sir, attention of the House is drawn to the grave situation concerning a number of young individuals from India, including youth from Goa, who have been arrested and are currently detained in jails and immigration detention centers in the United States. These arrests are reportedly due to expired visas or lack of valid documentation. It is further disturbing to note that most of these detainees have not been able to contact their families back in India, leaving their loved ones in complete distress and uncertainty. These Goan youth had primarily gone to the United States in search of employment opportunities due to limited job prospects in our own state of Goa as well as in the country. This is a humanitarian issue requiring urgent government intervention. I urge the government of Goa and the Chief Minister to take up the matter with the Ministry of External Affairs and the Indian Embassy in the United States. 2. तीन डिमांड आहा. Identified detained individuals, Goan detained individuals identify करपाक कितले जाण गोंयकार डिटेन जाल्ले आहात ते. Facilitate communication between their families आणि गव्हर्नमेंटा कडेन आणि तांगे फॅमिली कडेन कम्युनिकेशन ताकी तांकां पीस ऑफ मायंड आसपाक.
तिसरें प्रोवाइड लीगल अँड कॉन्सुलर असिस्टन्स. लीगल असिस्टन्स थिंगसॉन हाडपाक तांचे पासपोर्ट एक्सपायर जाल्ली आहा, कितें डॉक्युमेंट एक्सपायर जाला ओ लीगल असिस्टन्स काडपाक. Further, steps must be initiated to address the root cause of unemployment so that our youth are forced to take such desperate measures, are not forced to take such desperate measures. I request the Honorable Chief Minister to intervene and assure the House that a committee or a team is being formed. I personally would like to surrender and give my time to be part of this team so that we can facilitate the dialogue between the US Embassy and the Goa government. I need some assurance on this so that this matter can be taken up. स्पीकर सर, तांच्यांनी जी डिटेल्स आसा पळय न्ही हाजी सबमीट करची म्हाज्या ऑफिसा कडेन. हांव CMO ऑफिसांतल्यान मॉनिटर करूंक लायता. टायम टू टायम अशा पद्दतीच्यो ज्यो केसीस येता आमच्या इधर NRI कमिशनरा कडेन किंवा म्हाज्या ऑफिसा कडेन आमी पर्सनली त्या एम्बसी कडेन फॉलोअप करून ह्या केसीक आतां पर्यंत मदत केल्ली आसा. ताका लिगल असिस्टंट जाय आसत किंवा बाकीची कितें ती सगळी मदत आमी करता. तो तिसरो मुद्दो जो म्हटला पळय न्ही फोर्स टू टेक, गोंयांत आनी देशांत खूब व्हडल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो अवेलेबल आसा. फ्यू लोक्स जे आसा पळय न्ही भायर वता, इट इज देअर वीश. ओके, इज देअर वीश, हांव अशें म्हणना, बट डेफिनेटली गोवन आनी इंडियन आमकां ताका मदत करपाक जाय. ती आमी तूं डिटेल सगळी कितें आहा ती सबमीट कर म्हाज्या ऑफिसा कडेन. हांव म्हाज्या ऑफिसांतल्यान जे आसा पळय ती कम्युनिकेट करपाक लायता. पुढे वचूया. शोक प्रस्ताव सभागृह म्हणतो. परमपवित्र पोप फ्रांसीस हांकां मरण आयलें. सर्गेय श्री जयंत नार्वेकर, फामाद खगोलशास्त्रज्ञ जांकां प्रतिश्ठीत पद्मविभूषण पुरस्कार पावतले, हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेय श्री न्यायाधीश युरिको सतांदा सिल्वा, माननीय मुंबय उच्च न्यायालयाचे गोंय खंडपीठाचे आद्य न्यायाधीश आनी वरिश्ठ कायदेशास्त्रज्ञ हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेय श्री विजय रूपाणी, गुजरातचे आदले मुख्यमंत्री, हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेय श्री कस्तुरी रंजन, आदले इस्रो प्रमुख, हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेय श्री M.R. श्रीनिवासन, भारताचे अणु उर्जा आयोगाचे आदले अध्यक्ष, नामनेचे अणुशास्त्रज्ञ, तांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेय श्री रामय्या, प्रतिश्ठीत पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्ले नामनेचे हरीत योद्धा म्हणजे ट्री मॅन ह्या नांवाचे ते फामाद आशिल्ले, तांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेय श्री युस्पिसियो सुवेबियानो आंतोनियो लिगोरियो फर्नांडीस आणि श्रीमती केरोबिना कॉस्ता कार्वालो, दिग्गज तियात्र कलारिस्ट, हांकां मरण आयिल्लें आसा. पहलगाम आतंकवादी हमल्यांत बळी पडिल्ल्यांक अहमदाबाद विमान अपघातांत मरण आयिल्ल्यांक आनी तशेंच शिरगांव हांगा श्री लयराई जात्रेक तांकां चेंगराचेंगीक मरण आयिल्ल्या हांकां सगळ्यांक आमी आर्गां ओंपता. सर्गेय श्री कारिदिदा फर्नांडीस, नामनेचे कोंकणी संगीतकार, हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेय श्री मनोज कुमार आनी वॉल किल्मर, दिग्गज फिल्म अभिनेते, हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेय श्री दीपक टिळक, नामनेचे शिक्षणतज्ञ आनी केसरी दिवाळ्याचे आदले विश्वस्त संपादक, हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेय श्री रामचंद्र मुळे, गोंय राज्य सहकारी बँकेचे आद्य अध्यक्ष, हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेय श्री सकाराम कोरगांवकर, एक नामनेचे समाज कार्यकर्ते जांकां गोंय सरकाराच्या वतीन प्रतिश्ठीत असो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामाजीक पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. आनी विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समितीन गोंय वतीन जीवन गौरव पुरस्कार फावो जाल्लो आसा, हांकां मरण आयिल्लें आसा. स्पीकर सर, शोक बाकीचे बऱ्याच जाणांनी आत्ता लेट दिल्ले आसा, ते लास्ट एक हांव ऍड करता. हितून घायला ऐका बऱ्याच जाणांनी आत्ता दिला म्हाका, लास्ट ऍड कर. एक फ्रीडम फायटर गोविंद प्रभू चिमोळकर आणि दुसरो आमचो गणेश गोपाल हरवळकर. हेमी फ्रीडम फायटर दीस हे मातशें तुवें एड करचें. दे प्लेड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ड्युरींग द गोवाज फ्रीडम. तुमी तशें न्ही, बाकीच्यांनी सुद्दां लास्ट दिले सांगता. हांव सांगपाचो आशिल्लो लास्ट डे सगळे ऍड करता. तुझे हांव ऍड करता आनी आहाय जायत्यो ते मागीर घालया पळय, हे दोन घाल मातशे. हांव सभागृह प्रस्ताव दिता, हे मानून हे प्रस्ताव मानून घेवचे. सभागृह 1 मिनिट आमी उबे रावया आनी तांच्या आत्म्याक शांती मेळ्ळी.
बसून घ्या. सभागृहाच्यो भावना तांच्या फॅमिली पर आम्ही कळीत करतले. अभिनंदनाचे प्रस्ताव. हे सभागृह माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी हांचे आणि तांच्या प्रेरणादायी नेतृत्वा खातीर आणि त्यांनी भारतीय सैन्य दलाचे ऑपरेशन सिंदूरच्या अद्भुत यशा खातीर तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह तांचे पवित्र पोप 14वे लिओ हांकां पोप म्हणून वेंचीत आयिल्ले आणि तशेंच व्हॅटिकन रोमन कॅथलीक इगर्जेचे आध्यात्मीक मुखेली म्हणून वेंचून आयिल्ले खातीर तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा आशिया आणि पॅसिफीक प्रदेशा खातीर कनिष्ठ चेंबर आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे 8वे प्रभावी आणि 2025चे प्रतिनिधी वांगडी म्हणून वेंचून आयिल्ले खातीर तांचे आमी अभिनंदन करता. हे सभागृह शार आणि उदरगत मंत्री श्री विश्वित राणे हांकां मानादीक भारताची राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्ते राजधानी पणजीक स्वच्छ सर्वेक्षण हातूंत पयले क्रमांक मेळिल्ले खातीर आणि तशेंच सांखळी शहराक आशादायी स्वच्छ शहर म्हणून राज्य पावण्याचे पुरस्कार दिल्ले खातीर तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह श्री प्रेमेन शेट मान्य आमदार मय मतदारसंघ आणि गोंय बागायती महामंडळाचे अध्यक्ष शेतकी संचालक श्री संदीप फळदेसाय आणि बागायती मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री चंद्रा देसाय हांकां 2025 प्रतिष्ठीत कृषी फुडारपणाक पुरस्कार फावो जाल्लो आसा आणि गोंय बागायतीचे उत्कृष्ट राज्य म्हणून जाहीर जाल्ल्या खातीर तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह मुळात कुठ्ठाळीचो रावपी हवाई संरक्षण महासंचालक लेफ्टनंट जनरल श्री सुमेय इवान डी कुन्ना आणि ऑपरेशन सिंदूर हातून महत्वाची भूमिका साकारल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह गट कॅप्टन शुभांशु शुक्ला आणि तांच्या पंगडाक इतिहासीक स्वयंसिद्ध मिशन 4 यशस्वीपणे पुराय करून सुरक्षीतपणान धर्तरेचेर परतून आयिल्ल्या खातीर तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह श्रुती बानू मुस्ताक हांकां हार्ट लॅम्प या लघुपट संग्रहाक श्रुती दीपा भक्ती आणि अणकार केल्ल्या लंडन प्रतिष्ठीत आंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह डॉक्टर फ्रांसिस्को कुलासो अमेरिकन सोसायटी अँड इकोकार्डिओग्राफीचे मानद फेलो ही प्रतिष्ठीत पदवी प्राप्त जाल्ले खातीर तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह डॉक्टर कॅप्टन डिसूजा विश्वचषक सामन्यांत दोतोर म्हणून फिफाचे प्रतिनिधित्व करपी पयले आशियाई आणि गोंयचे दोतोर जाल्ल्या खातीर तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह 1971 स्थापन जाल्ल्या अंजुना हांगच्या शापोरा युवक संघ क्लबाचे प्रतिनिधित्व करपी श्री प्रवीण दाबोळकर डॉक्टर कॅप्टन डिसूजा आणि मोहनदास नागेकर हांगा गोंय फुटबॉलच्या व्यावसायिक लीग 2024-25 हांगा प्रवेश केल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह श्री चित्रा क्षीरसागर आणि प्राध्यापक डॉक्टर नीता तोरणे गोमंतकी श्रीलिखित मराठी कविता 2021-20 च्या संकलन आणि संपादना खातीर केल्ल्या उत्कृष्ट कामगिरी खातीर अभिनंदन करता. हे सभागृह मे 2025 वर्सा जमशेदपूर हांगा FC गोवा दुसरे कलिंग सुपर कपचो किताब फावो जाल्ले खातीर आणि 2025-26 FC चॅम्पियनशिपीत लिगा खातीर पात्र जाल्ल्या खातीर तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह फेब्रुवारी 2025 वर्सा हरियाणा हांगा जाल्ल्या 6व्या राष्ट्रीय मैथाली चॅम्पियनशिपींतल्यान कुंग फू 34 किलो वर्सांतल्या तांकां भांगरा पदक मेळ्ळ्या खातीर तांचे अभिनंदन करता. हे अभिनंदनाचे प्रस्ताव आम्ही सभागृहात मानून घेऊया. हे अभिनंदनाचे प्रस्ताव आम्ही सभागृहात मानून घेता. पेपर डेट श्री माननीय मुख्यमंत्री. पेपर. Sir, I lay on the table of the House the papers shown against my name in today's list of business. श्री निळकंठकर. The paper shown against my name in today's list of business. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I lay on the table of the House the papers shown against the Law Minister's name in the today's list of business. Calling attention,
Urban, Sri Carlos Ferreira, Sri Cruz Silva. Carlos Ferreira, Wendy Vegas, Sri Alton Costa, Yuri Alemão, Lira Krishna, टॅक्सीचे आहेत दिवपाचे अजून इथे देऊन मांडून दे and Tourism and Transport. मांडून दे Yeah. माझे तिथलं मागे पासपोर्ट Attention to the House as regards to the stakeholders, especially the Goan taxi driver, taxi operators and motorcycle pilots being adversely affected by app aggregators. The steps the government has taken to appraise the House of the steps proposed to be taken to elevate the fears and grievances of local taxi drivers, taxi operators and motorcycle pilots. सांग फक्त सांग पासपोर्ट I want to give a comprehensive reply. I am postponing it for a future date, which I'll inform the August House. I'll inform you. Okay. In this session. In this session itself. Yes. नेक्स्ट Calling attention to Sri Pramin Chet and Cruz Silva. Attention of the House is called to the grave matter of international security and public concern of an international network operating in Goa, funded by international operators, which has come to the light on the arrest of Mrs. Aisha Alice B. Krishna, Alice Nikki, who reported resident in Goa and was part of a transnational network operating in India. The steps government has to take to detect and neutralize this network. After lunch. After lunch. Okay. ब्रेक कर ब्रेक कर सभागृहाचे कामकाज नेक्स्ट घेऊ का नेक्स्ट आयटम घेऊया आता नेक्स्ट पेपर्स टू बी लेट आणि आज किती आणि ना 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 ॲडजन विलेखा अनुमती assigned to bill ॲडजन करते वाटतं secretary ना ना ॲडजन करते सभागृहाचे कामकाज अडीपर्यंत स्थगित करता